आम्ही असं करसवाड्या जंक्शन आहे, करसवाड्या जंक्शन म्हटलें जाल्यार आनी हो जे हांगासर हे जे जंक्शन आसा हे इतलें डेंजर आसा की हांगासर ह्यो डेलीच्या डेली एक्सिडंट जायत आसता. मेनली एक्सिडंट जावपाचें कारण म्हणजे नॅशनल हायवे असल्या कारणान दोशी वाटेनसून सर्वीस रोड सारको ना आनी दोशी वाटेनसून व्हडले व्हडले कंटेनर व्हडले ट्रॉली बी ह्यो पार्क केल्ले असतात. मेनली पार्क केल्ले असतात म्हणजे हांगासर ती रेस्टॉरंट आहा ती पार्क करतात आनी रेस्टॉरंटान वयतात खावपाक लागून. ताका लागून मेनली हांगासर सदांच रोड ब्लॉक जाता आनी एक्सिडंट जायत आसता. ह्या हांगा ड्रायव्ह खूब म्हयने पयलींच्यान आमचो ड्रायव्ह चालू आसा आनी हांवें सुद्दां पर्सनली हांगा खुबदां विजीट करून जी गाडी हांगा पार्क करून सकयल वयता रेस्टॉरंटांनी वयता ना आनीक वयतात ते तांकां सगळ्यांक आमी चलन बरयल्लें आसा आनी तांकां आमी ओनरांक सुद्दां रेस्टॉरंटाच्या ओनरांक सुद्दां आमी ब्रिफींग करून तांकां सांगलेलें आसा की तुमचे जे कस्टमर आसा तांकां वयर हायवेचेर तुमी पार्क करूंक दिनाका. तांकां सकयल खंय तरी एक जागा करपाची तेंच्यांनी पार्किंग तेंचे थंय पार्किंग तांकां दिवपाचें. पूण हालीं पयलें आमी रिसेंटली सुद्दां 1-2 दीस पयलीं हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो. एक टू व्हिलरीन ट्रकाचेर पार्क केल्ले ट्रकाचेर मारलेले. त्या खातीर आमी आतां स्पेशल बॅरिकेडी हाडलेले आहा आनी हे जो एरिया आसा आमी आख्खी बॅरिकेड करून आमी कट ऑफ करतले. स्टुडंटा खातीर करगड जाल्यार काम सुंदर पडटलें.